नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। मोगोपान केलो खलपाक व्हडलो, मात काँग्रेसीत गेल्ल्यान ताची परिस्थिती जाल्या वायट, म्हणटा मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकर। आरजीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार मनोज परबाचो पणजे बाजारात प्रचार। बाजारात गोंयकारांचें अस्तित्व उरपाक आरजीक वेचून दिवपाचो मनोजाचो उलो। अजूनय सुटना पणजेच्या कसिनो भायर जावपी ट्रॅफिक जॅमाचो प्रश्न। रस्त्याच्या दोनूय वटेन जावपी पार्किंगेक लागून जाता ट्रॅफिक जॅम। ही लोकसभा वेंचणूक गोंयांत काँग्रेसीची निमणी वेंचणूक। मडकय जशी काँग्रेस सोंपल्यात तशीच गोंयांत लेगीत काँग्रेस काबार जातली, मोगोपाचे फुडारी सुदीन ढवळीकरांचें विधान। गरिबां खातीर 3 कोटी घरां, मुफ्त रेशन आनी घरां मेरेन गॅस। भाजपान प्रसिद्ध केलो जाहीरनामो। आनी इराणाचो इस्रायलाचेर हवाई हल्लो। 200 परस चड ड्रोन आनी मिसायल हल्ले करून इस्रायलच्या सैनिकी तळांक केले लक्ष्य। आता खबरो विस्तारान। मोगो पक्षान रमाकांत खलपाक केंद्रीय मंत्रीपद मेळोवन दिले आनी व्हड केलो, मात काँग्रेसीन गेल्या उपरांत ताची परिस्थिती ना घरका ना घाटका अशी जाल्या, अशी सणसणीत टिका मोगोपाचे फुडारी सुदीन ढवळीकरान केल्या। पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। काँग्रेसीचो उत्तर गोंयचो लोकसभेचो उमेदवार रमाकांत खलप हांकां मगो पक्षान व्हड केले, तांकां केंद्रीय मंत्रीपद मेळोवन दिले, मात काँग्रेसीन गेल्ल्यान तांची परिस्थिती ना घरका ना घाटका जाल्लेली आसा, अशी सणसणीत टिका मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान केली। रमाकांत खलप जर स्वताक शिक्षीत म्हणयता आसात जाल्यार म्हापशा अर्बन बँकेचे अध्यक्ष आसतना ही बँक लुकसाणीत कशी पावली हें ताणें सिद्ध करचें, अशें आव्हान मंत्री सुदीन ढवळीकरान खलपाक केलें। नवो गोवा उमेदवार जो काँग्रेसीन दिला इंडिया, तो भरपूर शिकलो। म्हजो एक प्रश्न आसा, जर तो भरपूर शिकला, जवळ जवळ गोवा म्हापसा अर्बन स्थापन जायत बसून तो ह्या बँकेचो प्रेसिडेंट आशिल्लो। जर तो शिकला जाल्यार ही बँक डबघाईत कित्याक पावली हें ताणें लोकांक सांगचें। अत्यंत घाणेरडो कारभार ह्या दोनूय बँकांनी त्या वेळार जाला जेन्ना चेअरमॅन हे आशिल्ले, आनी हांव प्रूव करूं शकता। आय कॅन प्रूव दीस, कित्याक म्हजे कडेन विशय आसा। 5 वर्सां MP म्हणून मगो पक्षान तांकां निवडून हाडले, पार्लमेंटान हाडले, आनी पार्लमेंटान हाडून तांकां मोठे केले। ते मोठेपण कुशीन दवरून जेन्ना तांकां दिसलें की काँग्रेसाक बरो गेलो जाल्यार आपलें बरें जातलें, आज तांची परिस्थिती न घरका ना घाटका जालें। हांव सांगता, जे लोक मगो पक्ष सोडून गेले मात केन्नाच भाऊसाहेब वा मगो पक्षाच्या विरोधात उलोवंक ना, अशा 6 ते 8 जाणांक मगोपात परतून घेवपाचो केंद्रीय समितीचो विचार आसा। मगो सोडून आपात गेल्ले बाबू नानोस्कार हांकां परतून मगोपात येवकार दितना मंत्री ढवळीकार उलयताले। ताची सुरवात आमचो जो दाबोळीचो उमेदवार आशिल्लो, जो फक्त 500 मतांनी चुकून पडिल्लो त्या वेळार, आनी संघटन त्या वेळार आमचें चुकलें, आनी ताणें आपांत वचून भरपूर मतां घेतली पयलीं। तो जो उमेदवार बाबू नानोस्कर आसा, ताका आज आमी मानान मगो पक्षांत परत घेता। आमी ताजे जे मेन 4 कार्यकर्ते आसा तांकां घेवन आज आमी मगो पक्षांत बाबू नानोस्काराक हांगा प्रवेश दिता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
म्हापसा अर्बन बँकेच्या संदर्भात खंयच्याय विशयाचेर खंयच्याय सुवातेर आनी कोणाय कडेन चर्चा तशेंच वाद विवाद करपाक तयार आसा अशें आव्हान काँग्रेस पक्षाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार रमाकांत खलप हांणी केलें. श्रीपाद नायक हांकां तांच्या आनी आपल्या कार्यकाळा संदर्भात डिबेट करपाक आव्हान दिलें, मात तांच्यांनी म्हापसा अर्बन बँके संदर्भात आव्हान दिल्लें स्वीकार करता अशें खलप हांणी ह्या वेळार सांगलें. हांव भाऊक चॅलेंज दिता, तूं वाद करपाक म्हजे कडेन यो, जाय थंय यो. खरें म्हळ्यार भाऊक हांवें पयलें आव्हान दिल्लें. सुरवातीक जेन्ना भाऊन सांगलें की 99 सालान रमाकांत खलप मंत्री आसतना आपण तो डिफीट केलो म्हणून चुकीचें विधान केलें. हांवें ताका आठवण करून गेली, हें चुकीचें तुजें विधान आसा. आनी फुडें ताणें विधान केल्लें की आपणें 25 वर्सांत जें कार्य केलां तेची तोड कोणाकूच लागची ना म्हणून ताका हांवें दिल्लें ताका की यो तोंडी आमी उलोवया. रमाकांत खलप मंत्रिमंडळांत मंत्री म्हणून 18 म्हयने दिल्लीचो आनी भाऊ तुमी 25 वर्सां याचो तौलोलीक चर्चा करूया. आनी जनतेक ठरवली न्ही, त्याने ते आव्हान स्विकारूंक ना, उलटें आव्हान दिलें कितें की राहुल गांधीन आव्हान स्विकारचें म्हणून कोणाचें तरी देव जाणे कोणाचें म्हणून. आनी आतां बँकेक उलयता, हांव तयार आसा बँके बद्दल न्ही खंयचोय विशय जो आसा त्या विशयाचेर चर्चा करपाक कोणाय बरोबर खंय तयार आसा, खंयच्याय स्थितीन खंयच्याय परिस्थितीन खंयच्याय स्थळाचेर तयार आसा. घेता आश्वासन तें. लोकसभे खातीर आजीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार मनोज परवान पणजे बाजारांत प्रचार केलो. ज्या गोंयकारांनी पणजेचो बाजार उबारलो, आयज त्याच गोंयकारांक बाजारांत आपलो धंदो करपाक कुस्तार जाला. बाजारांत गोंयकारांचें अस्तित्व उरपाक आर्जीक वेंचून दिवपाचो उलो मनोज परबान ह्या वेळार मारलो. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बाजारकारांक जावपी त्रासाचेरूय मनोजान उलोवप केलें. आर्जीन सगळ्यांक गोंयकारांक स्पेशली एक होप दिसता, कित्याक आमची सगळीं मार्केटां आसा ती आमच्या हातींतल्यान वचत आसा. आयज भायल्या लोकांक लागून तांकां इतलें कॉम्पिटिशन जालां की तांकां कितल्याशाच जाग्यांचेर तांचो धंदो सुद्दां सारको जायना. म्हणजे जेंच्यांनी मार्केट घडयलें, जेंच्यांनी मार्केट वसयलें, आयज तांकांच मार्केटान सारको धंदो जायना ना, जागो ना. ही परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्लेली आहा. आनी आमी बाकीच्याय मार्केटांनी सेम परिस्थिती पळयला. पणजेच्याय मार्केटांनी आमी आयज भोंवला आनी ह्या फुडें भोंवतले. आनी लोकांचो रिस्पॉन्स आहा तो आमकां चड बरो आसा आनी लोक होपान आर्जी कडेन पळयता. स्मार्ट सिटी आतां आमी स्मार्ट सिटी जर पळयत आसा, आमी स्मार्ट सिटीक लागून जे पणजेचे जे धंदेकार आसा तेंचें जें नुकसान जालां पळय तें खूब आसा. लाखांनी कोट्यांचेर ते पावलेले आहा. हांगा स्मार्ट सिटीचें काम ना जाल्यार फंड्स परत वयतलो म्हणून आयज जें काम हांगा राबयलां तेतून बाकीच्या कितल्याशाच लोकांचें नुकसान जालां पळय तेची भरपाई हो सरकार करतलो काय, तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळटलें काय, कित्याक तेंच्या शॉपा फुड्यान सगळें फोडून दवरला. लोकांक तेंच्या शॉपा कडेन वचपाक जागो ना, अप्रोच रोड ना. सो हेका लागून सगळे जाण बेजार आसा ह्या बीजेपीचेर. कित्याक हे बीजेपी सरकार जी आपणाक अख्ख्या वर्ल्डांतली सगळ्यान व्हडली पार्टी समजता, आपूण व्हडले आमी सरकार व्हडलें घडयलां म्हणून ते सांगतात, व्हडले व्हडले नेते आपल्या कडेन आसा म्हणून सांगता, मोदी आपल्या कडेन आसा म्हणून सांगता. जाल्यार एक स्मार्ट सिटीचे वर्क एक बारीक एक लायक पणजेची सिटी, ह्या सिटीचें काम जर करपाक हेंच्या कडेन जर कापासतात ना जाल्यार ऑर्गनायझेशन ना जाल्यार हेंच्या कडेन ताकद ना जाल्यार हे सरकार कितें चलयतलो एक प्रश्न चिन्ह. कसिनोंच्या भायर जावपी ट्रॅफिक जॅमाचो प्रश्न अजूनय सुटावो जायना. खासा करून सांजे आनी राती कडेन कॅसिनो भायर रस्त्याच्या दोनूय वटेन जावपी पार्किंगेक लागून ट्रॅफिक जॅम जाता. पळयात हाचा रिपोर्ट. हरशी राजधानी पणजेन तुमी ट्रॅफिक जॅमाचो अणभव घेतलोच आसतलो. स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून जाल्यार ट्रॅफिक जॅम हे पणजेकारांक सच्चेच जाला. स्मार्ट सिटी खातीर सगळेच रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान सद्याक राजधानी पणजेन येरादारीची गचमुड्डी जाता. पूण ह्या सगळ्या बोवाळान पणजेच्या कॅसिनो भायर जावपी ट्रॅफिक जॅमा कडेन मात आडनदर करून उपकारचे ना. पणजेंतल्या कॅसिनो भायर खास करून सांजे आनी राती कडेन ट्रॅफिक जॅम जाता. आनी हे ट्रॅफिक जॅम आयचे आनी कालचे न्हू, फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ही समस्या आसा तशीच आसा. रस्त्याच्या दोनूय वटेन पार्क करपी गाडयांक लागून हांगासर ट्रॅफिक जॅम जाल्ले पळोवपाक मेळटा. पूण हो प्रस्न सोडोवपा खातीर ना पणजे महानगरपालिकेन फुडाकार घेतलो ना सरकारान. रातची 12 वरां जाल्या आनी हो सीन आसा पणजेचो. पणजे आतां जिवंत जावपाक लागला. हांगा सामक्यो इतल्यो गाडयो येता आनी अश्यो रफ गाडयो चलयता, थोडे बायक्स येता, मोठ्या मोठ्यान हॉर्न करता. सो अशे तरेच्यो एक्टिविटी सद्या चालू आसा हांगा. आनी आमी आसा कजिनोचे भायर. हे जे पणजे जे कजिनोज आसा तांचे भायर आमी हांगा उबी रावल्या आनी हांगा सद्या आतां दीस जावपाक लागला. इतल्यो गाडयो, इतले लोक देंवत आसा आनी जो टायम वता तसो चड आनी चड गाडयो येवपाक लागल्या.
सो हे आयचेच न्ही, हे डेलीची परिस्थिती आसा. आनी लोकांक, पणजेच्या लोकांक लोक सगळे न्हिदले आसतले आनी गोंयचे लोकूय आतां न्हिदले आसतले. पूण हांगा जे ट्युरिस्ट येता आनी खास अजुनूय खातीर येता ते एवरीडे अशे तरेचे हजारांनी ट्युरिस्ट हांगा येता आनी अशे तरेचे वातावरण हांगा आसता ती कोणाक खबर ना आनी ती दिश्टी पडना कोणाक. जे कोण फक्त ह्या लेट येता तांकांच ते कळटा. सो आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता की हांगा कजिनोच्या निमित्तान कशें वातावरण जाता आनी रातची हांगा 12 वरांचेर आनी ओवर होल नायट वातावरण कितें आसा हें आमी दाखोवपाचो हातूंतल्यान प्रयत्न करता. हें कांयच न्ही, जितलो लेट जाता तितलो हांगा एक्टिविटी वाडत वतली आनी वेगवेगळे तरेचे एक्टिविटीज आनी वेगवेगळे तरेची गोश्टी हांगा घडटा आनी त्यो जर पळयतलो जाल्यार हांगा फूल नायट रावचें पडटलें. सो अशे तरेची हें नायट लायफ पणजेचें जें चडशे गोंयकारांक खबर ना आनी चडशे गोंयकारांनी हें पळोवना तें आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. आमच्या फाटल्यान हांगा कितलेशेच कजिनो हांगा लायनीन आसात आनी बसी भरून लोक येता, गाडयांच्यो गाडी येता, बायक्स येता, अशी सगळे फूल रस्ते जाम जाल्ले आसा. सगळे रस्त्यांचेर गाडी सगळ्यो पार्क केल्ल्यो आसा. खंयचे खाची कोणशांक खंय जागो मेळटा थंय गाडी लायिल्ली आसा. सो अशे तरेची ही एक्टिविटी हांगा चलता आनी हें जग तुमी मुद्दाम येवन पळोवपाक जाय हांगा कितें जाता रातचें पणजे खास करून. सो हो स्पेशल रिपोर्ट आमी हाडटा तुमचे मुखार. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडकय जशी काँग्रेस सोंपल्या तशीच गोंयांत लेगीत काँग्रेस काबार जातली अशें विधान मोगोबाचे फुडारी सुदीन ढवळीकारांनी केलां. ही लोकसभा वेंचणूक काँग्रेसीची निमणी वेंचणूक आसतली अशें म्हणीत मंत्री सुदिनान काँग्रेसीक उजरावंक काडलें. मडकय जशी काँग्रेस काबार जाल्या तशीच गोंयांत लेगीत काँग्रेस सोंपतली अशें विधान मोगोपाचे फुडारी सुदीन ढवळीकारान केलां. ही लोकसभा वेंचणूक म्हळ्यार काँग्रेसीची निमणी वेंचणूक. उपरांत काँग्रेसीचे उरिल्ले तिनूय आमदार मेळत त्या पक्षांत उडी मारतले असो निकश मंत्री सुदीन ढवळीकारान लायला. काँग्रेसीच्या कार्यकाळात मंत्रीपद मिरोवपी आनी काँग्रेसीक तेंको दिवपी मंत्री सुदीन ढवळीकार आयज काँग्रेसीक जैसी करणी वैसी भरणी म्हणटा. चॅलेंज करता कारण जे कोण कितें करता पळय ताका हें भरता. जो मनीस कितें करता तो सदांच बरेपणान उरना. कोणूय असो फाल्यां सकाळीं हांवें जर कितें केलें आसा तें फुडें म्हाका करतलें. आनी जाणी कोणी मोगो पक्ष फोडला पळय आनी फोडटा तांकांय तांची परिस्थिती हीच जातली. आज ताची सुरवात काँग्रेसीन जाल्ली आसा आनी हे बहुतेक MP इलेक्शन हे काँग्रेसीचें गोंयांत लास्ट इलेक्शन आसतलें. गोंयांत आय एम टॉकिंग अबाउट गोवा. आमी हे MP इलेक्शन त्या नंतर जे 3 आमदार उरले पळय ते सुद्दां येतले. खंयचे तरी दुसऱ्या पक्षान येतले. हांव म्हणटा आमच्या पक्षान येतले अशें, पूण खंय तरी हे दुसऱ्या पक्षान येतले ह्या बद्दल दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर भाजपान आपलो जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांच्या उपस्थितीत हो जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो. ह्या जाहीरनाम्यात 3 कोटी घरां, मुफ्त रेशन येवजण आनी घरामेरेन पायपलायनीच्या माध्यमांतल्यान गॅस तशेंच हेर घोशणांचो आस्पाव आसा. आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है. ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है. हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है. हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है. हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है. इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है. एक तरफ हमने
कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है। दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। निमाण्या कडेन इराणान इस्रायलाचेर हल्लो केलोच 200 परस चड ड्रोन आणि मिसायल लॉन्च करून इराणान इस्रायलाच्या सैनिकी तळांक लक्ष्य केले। इराणान शेनवारा मध्यराती हो हल्लो केलो। इराणाची कांय मिसायल्स आणि ड्रोन अमेरिकेन पाडले जाल्यार हेर ड्रोन इस्रायलाच्या आयरन डोमान पाडले। 1 एप्रिलाक इस्रायलान सिरियातल्या इराणी दूतावासाचेर हवाई हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यात इराणाच्या 2 सर्वोच्च मिलिटरी कमांडरां सयत 13 जाणांक मरण आयिल्ले। ते उपरांत इराणान बदलो म्हणून इस्रायलाचेर हवाई हल्ल्याची धमकी दिल्ली। इराणान 185 ड्रोन आणि 36 क्रूज मिसायलांचो वापर करून हो हल्लो केलो। चडशी मिसायल्स इराणान आपल्याच देशांतल्यान लॉन्च केली जाल्यार कांय इराक आणि येमेनांतल्यान लॉन्च केली। ते खेरीज इराणान जमनीवेल्यान जमनीचेर हल्लो करपी 110 मिसायल्स लेगीत लॉन्च केल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। नामनेचो चित्रकार आणि गोंयचो पूत FN सोजा हांच्या जल्मशताब्दी निमतान आल्तिनावेल्या सुनापरांत आर्ट गॅलरीत एक चित्र प्रदर्शन भरलां। हे प्रदर्शन 11 मे मेरेन लोकां खातीर उक्तें आसतलें। हातूंत चित्रकार सोजा हांणी काडिल्ली खासा करून गोंयचे लँडस्केप आणि जेजू क्रिस्ताची वेगवेगळी चित्रां प्रदर्शना खातीर मांडल्यात। ह्या प्रदर्शनात FN सोजा हांचे कांय वेंचीक फोटोय प्रदर्शीत केल्यात। So this exhibition celebrates the centenary of one of our greatest and most fearless artists of modern Indian art, FN Souza, Francis Newton Souza. He is also considered the father of modern Indian art. In this exhibition, we have paintings of Souza right from the early 40s. So paintings primarily of Goa. And then we progress into paintings from the 50s, 60s, right up till the 90s. We have a selection of paintings of Christ, which Souza was known for, nudes as well, portraits, self-portraits are also part of this exhibition. How many paintings are there? There are close to 40 paintings in this show. And we invite visitors who are coming to Sunapran to enter this universe of Souza, where the sacred, the profane, the east, the west, the physical and the spiritual all merge and come together. And where we enter the mind and different facets of this genius and brilliant artist who was born and emerged from our soil here in Goa. म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली की सुनापरा गोवा सेंटर ऑफ आर्ट्सान की एक भुरग्यां वांगडा कितें वर्कशॉप बी करपाचो ऑन द ओकेजन ऑफ FN Souza सेंटिनरी इयर। आनी त्या निमित्तान हांवें अशें थारायलें की जी स्कुलाची भुरगीं आसा आनी तांचे टिचर आसात ते चड इम्पॉर्टंट, कारण टिचर आसता ते भुरग्यांक गायड करतात। सदांच आमी पळयतात की भुरग्यांचीच एक्झिबिशनां जाता, कॉम्पिटिशनां जातात। सो हें कॉम्पिटिशन न्हय पूण भुरग्यांक तांचो टिचर गायड करता आनी त्या टिचरांक हांवें जे इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले ते तांच्यांनी फॉलो करपाचे किंवा ताच्या भायर तांच्यांनी प्रयत्न करचे, जो तांच्या रेग्युलर सिलेबसाच्या असो चड आसता। तशेंच
जे स्पेशल एबिलिटीजचे भुरगे आसात तांच्यो टिचरी आसात. सो त्यांचे जे एनवायरमेंट आसा ते टोटली डिफरंट आसता. थंय हांव वचून तांकां टिचरींग इन्स्ट्रक्शन दिवन तांच्या फुड्यान रावलो, ते काम करपाक लागले, ते पेंटींग करूंक लागले आनी हांवें थोडें डॉक्युमेंटेशन केलें तांचें. सो इट वॉज अ व्हेरी प्रोडक्टीव एफर्ट आनी म्हाका दिसता की ते चड प्रोडक्टीव आसले, कारण जो FN सुजा ताचे जर कामां पयलीं जाल्यार ती मातशी चायल्डिशूच कशी दिसता, जे स्ट्रोक बोल्ड आनी भुरग्यांक ते चड जरी ताका वळखना आसत जाल्यार सुद्दां ते तांकां ते इजिली एसोसिएटेड जाले की होय कोण भुरग्यानूच काम केलां कशें. सो मागीर तांच्या टिचरींनी तांकां सांगलें की तो कोण आनी 100 वर्सां जाली आनी तो अशेंच काम करतालो. म्हापसा बोडगेश्वर देवळा लागसार आशिल्ल्या सुक्या तणाक अचकीत उशान पेट घेतलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कोणाकूच जिवितांनी जावन हे वर्सात आहा. हे म्हाका समज कोण घालता तो हो उजो हिंगासर कोण घालता पळय तो, आनी हिंगासर इतली गार्बेज आहा न्हू, सगळे सायडीन पळोवंक गेल्यार गार्बेज आहा. सो गार्बेजीचे पॅटर्न आनी वाडटा. ते वर्सार कोणें अशें हेजे गव्हर्मेंट कोणें तरी हेजे अशें हें घेवन म्युनिसिपालिटीन नाल्यार कोणें तरी पुलिसांनी अशें नोंद धरून कोण हें काम करता ताका धरपाक जाय. हें सगळें पोल्युशन न्हू. कितलं सध्या आतां कितें सिट्युएशन आहा? कित्याक आतां पळय लोक जाल्यार आयकलां सकाळीं 10 दिसान आहा. हांव ऑलमोस्ट हिंगासर 10:30 सान हिंगासर आहा. हिंगासर कितलो धर जाला आनी पळय केन्ना उजो वचून गाड्यांक पेटोवंक शिकता. फायर ब्रिगेडनी जाता ती ट्राय करता, ते अजून पालयतात हिंगासर आनी पुलिसूय हांवें पयलीं उलयलां तेंची. आतां पुलिसूय पावला म्हणजे कितें चड व्हडलें आहा? दीस इज अ सिरियस कन्सर्न न्हू. हो तर उजो तर फुडें पावत कितें जाय सांगूं जायना. ते गाडयो बाबा आतां गाडयो लागया पळय उबे पासून रावंक जाय आमकां कळ्ळें तुका. हे आतां घरांक बांदून म्हणजे बिल्डिंगान उजो पेटोवंक शकता. मोर्जे पंडीरवाऱ्या वेल्या धाकट्या पुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान पुरायपणान ह्या पुला कडेन दुर्लक्ष केलां. पावसात जाल्यार हो पूल कोसळपाच्या मार्गार आसा. देखून आतां तरी पावसाळ्या पयलीं हो पूल नव्यान बांदचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा. मोर्जी पंडीरवाड्यावेलो हो धाकटो पूल. हो पूल सध्या धोक्याच्या स्थितीन आसा. पुला पोंच्यान आशिल्ले सगळे कॉन्क्रीट कोसळ्ळा. भौशीक बांदकाम खात्यान जाल्यार हाचे कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केला. ताका लागून पावसात हो पूल कोसळपाच्या मार्गार आसा. देखून आतां तरी पावसा पयलीं हो पूल नव्यान बांदून दिवचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. जे एस्टिमेट करताले न्हू एका पूल वळाचे, तेन्ना हांवें MLA एक्स MLA सांगलेलें की हे पुलाचे सेपरेट फायल घालो. तेणी सांगलेलें ना आपूण तेचेच कडल्यान करून घेता. ओके. आनी मागीर तेणी तो एस्टिमेट देवन कोणी तरी टेंडर येलो आनी आतां ते कॉन्क्रीट आनी फुडें आतां करपा घालून बांदला. एक्चुली तो फूल कॉन्क्रीटाचो आसलो आनी अती सायड गेले न्हू ती तो म्हणटा हेची PWDची. हय ती एक्चुली हेका येना म्हणटा रोड सेक्शन हेची सायट म्हणटा. हय आनी हांव मागताय आमचे MLA कडेन की बेगीतल्या बेगी हो पूल करून दिवपाचो. काय दखल घेयना. वोटिंग आमची ही येता मोडलेले पळयना. मोडलें बाबा जबाबदारी हेका कोण? 1 वर्स जालें धाकटलो पूल हो व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा मोर्जे जाल्यार हे धाकटो प्रोजेक्ट कित्याक जायना? ते प्रोजेक्ट कशे येयले? आनी हे प्रोजेक्ट कितें कामाचे बारीक कामाचे कित्याक जायना? कोण ऑब्जेक्शन हाडटा? कोण कितें करता? कोणाक बांदूंक जावो? आतां आमकां वचोंक भंय दिसता. पडले मोडले सरकार काय दिवचो ना आनी काय आमकां काय करचो ना. काय सरकारान कांयच करूंक ना. जाल्यार आमकां बेगिनले बेगीन पावसा पयलो केल्लो जावो. सगळ्यात पयलीं आमी पंचायत मंडळान एक ठराव घेतलो की पंचायत फंडांसून हो पूल बांदचो म्हणून. त्याच्या खातीर आमी प्रायवेट इंजिनियर हाडून ताका प्रायवेट इंजिनियर आसा एस्टिमेट केलो. ताचो एस्टिमेट ऑलमोस्ट 35 lakhs जाता आनी तो आमी BDOच्या ऑफिसान धाडलो. BDOनी ती फायल रेडी केली. हो रस्तो PWDक पडटा म्हणजे रस्तो पूल हो PWD. तो म्हणलो आमकां म्हणलो तो आमकां परमिशन दिवंक जायना म्हणलो. तूं पयलीं वचून PWDची NOC हाड. पूण PWD म्हणूंक लागलो ऑलरेडी हो आमी टेंडर प्रोसेस केला, फायल फॉरवर्ड केला म्हणजे तो तांकां कितें अतपान केलें म्हणजे मोडलेलो पूल तांकां बेगीन बांदपाक मेळटा. पूण एस्टिमेट जाला ऑर्डरूय जाला सेम कोर्ट 2 जाणांनी गेलो. मागीर तो चीफ मिनिस्टराक रायट आसता 2 जाणांक कोणाक एकट्याक काम दिवपाचें. एकट्याक काम ऑलरेडी दिल्लें आसा पूण ताका वर्क ऑर्डर मेळोंक ना. आतां इलेक्शनाचो कोड आहा तेच्या खातीर ताका वर्क ऑर्डर दिवंक ना आनी तेणें सांगलां आमी कॉन्ट्रॅक्टराक 3-4 फावटी AEकूय फोन मारलो शिवानंद गावसाक की हो पूल बेगीतल्या बेगीन करचो कित्याक लोकांची अपेक्षा लोक आमकां अक्षरशः गाळी सोता. पंचायत कांयच करिना म्हण पंचायतीचो लक्षच ना म्हणटा.
त्याच्या खातीर आमी 2-3 फावटी एईकूय कॉन्टॅक्ट केलो, कॉन्ट्रॅक्टराकूय कॉन्टॅक्ट केलो. तो म्हणटा आपणाक वर्क ऑर्डर अजून मेळोंक ना. जेन्ना वर्क ऑर्डर मेळटली तेन्ना आपूण हें काम सुरू करता. पूण हे एटीकूय आमकांय करूंक मेळना, त्या एटीक तांकांय करूंक मेळना. त्याच्या खातीर हांव सरकाराक मागता बेगींतल्या बेगीन हाका वर्क ऑर्डर दिवची, इलेक्शन जावन आनी सोमतो ह्या पुलाचें काम चालू करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर मोरजेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. काजू वेवसाय सुरू जालो काय याद येता तो जंगल ज्यूस म्हळ्यार निर्याची. दिवचल तालुक्यांतले मये नार्वे वाठारांत कांय बागायतदार अजूनय पारंपारीक पद्दतीन मुट्टे मळटात. पारंपारीक तरेन काडटात तोच निरो जिवाक बरो. गरमी भायर काडून पोट साफ करपाक निरो पिवचो. स्पेशल रिपोर्ट. काजू वेवसाय सुरू जालो काय याद येता जंगल ज्यूस म्हळ्यार निर्याची. काजीच्या मुट्ट्या पासून मेळपी निरो हो जिवाक बरो अशें म्हणटात. देखून काजूच्या सिजनांत एकदा तरी निरो पिवपाक मेळचो अशी दर एकल्याची इत्सा आसता. फाटल्या कांय वर्सांच्यान चडशे बागायतदार यंत्रा वरवीं मुट्टे मळटात. ताका लागून पायांनी मुट्टे मळपाचें प्रमाण कमी जाला. तरी लेगीत दिवचल तालुक्यांतल्या मये नार्वे वाठारांत कांय बागायतदार अजूनय मुट्टे पारंपारीक पद्दतीन मळटात. निरो काडपाची प्रक्रिया कितें हे विशीं बागायतदार तुकाराम गावडे हांणी म्हायती दिली. आयकात. जे पयलीं आमी सगळे मुट्टे एकटे करता आनी एकटे करून ह्या कळमेन हाडून दवरता. ओळे मागीर वळ एक आना काजी तेच्यो वळ्यो काय मागीर त्यो पाया पुना घालून अशें सगळो मळटा. मळ का मागीर ती सगळे सोप जे आसा बारीक आसा जाता तेजो हो रोस जो येता तेजो रोसाचो आमी उर्राक काडटा आनी ते उर्राक काडल्या नंतर तो रोस आहा आनी मागीर जो सोप जे सगळे एकठांय करून आमी ते एकठांय केल्या नंतर मागीर थंयसर एक हे कशी बांदता चुमळ कशी म्हणटा हेका. चुमळ बांदली काय तेजेर मागीर ते गुणो दवरलो काय जेन्ना मागीर गाळून येता म्हणजे बारीक येता निव्वळ येता उदक कसो हे जाता तेका आमी निरो म्हणटा. मागीर सगळ्यात लास्ट तो लास्ट सगळ्यात जे मळून बिळून जाल्या नंतर मागीर ते सोप हे केल्या नंतर ते बांदून मागीर जेन्ना गुणो दवरतलो तेजी तेन्ना तो सारको निव्वळ जे उदीक कशें येता तो पिवपाक खूब गोड लागता. म्हणजे ते हेजो ज्यूस कसो म्हणजे तेंचो ज्यूस जंगल ज्यूस. जंगल ज्यूस. मये वाठारांतल्या निर्याची वेगळीच रूच. हो निरो पियेल्यार अमृत पियेल्ल्या वरी दिसता. पारंपारीक तरेन काडटा तोच निरो जिवाक बरो. गरमी भायर काडून पोट साफ करपाक पिवचो निरो. ॲडव्होकेट पुष्पराज नावेलकर सांगता. प्रत्येक कडेन आमच्या गोंयांत तरी खंय ना अशें ना की निरो भरपूर रितीन मेळटा हांगासर आनी लोक थोडे विकताय बीन. पण तुमी पळयतले ही जी हांगासर जी मया जी वाठार आसा थंय हांगासर जी एरिया आसा थंय जो मुट्ट्याचो रस काडटा पळय इतलो बरो लागता जिवाक सामको मस्त. आनी रावून जर तुमी पळयशात हांगासर निरो खरेंच अशें दिसता की एकदम खंय तरी अमृत पियेल्ले अशें दिसता. तेजी सात्विकता जी आसा ताजी निर्याची जी बसून पियांतले पळय 4 जाण बसून बरो पिता इतलो बरो लागता की तुमकां ताजी चव बसतकूच 4 वांगडा बसतले मेळून बसून वागतले टायम कसो वतलो ते चवेन तुमकां कांयच कळचें ना. हो निरो इतलो मस्त. म्हाका तरी इतलो अनुभव आसा की म्हज्या टायमार जेन्ना ल्हान धाकटो आशिल्लो हांव थंय आमच्या सेऱ्यागेर वचून निरो पितालो. ते निर्यान अशें आयकलां हांवें की दुयेंसां सुद्दां मनशाची दुयेंसां कातारता. इतलो निरो जिवाक बरो आसा. वातावरण मनांतली आंगांतली शरिरांतली गरमी आहा ती गरमी भायर मारता. एका तरेन तो निरो म्हणजे एक म्हणटा अशें वखद आमी घेता पळय तशें त्या पद्दतीन ते औषध तें आमकां सद्या शरिराक. पण ताजे स्वाद ताजी टेस्ट जी मस्त लागता पळय तुमी खरेंच टायमान टायम काडा कोणाक मेळटा जाल्यार. आनी जे पारंपारीक रितीन चल्लां हांगासर नॅचरल निसर्गाचे तरेन जावन निरो काडटा पांयान जे मळटा मुट्ट्यान त्या तरेन निरो काडटा हे तुमकां खंयच पळोवंक मेळचें ना. आज सगळे कडेन आधुनीक जाल्लें आसा. हांव अशें म्हाका अशें दिसता खरेंच ही जी परंपरा हांगा चल्ल्या पळय खरी पळयन दिसता दोळ्यांनी खरो निरो पिन दिसता. पण जे दुसरे कडेन आमी पळयता तो निरो जे घाण्यार घालता जो हातान हे करून दुसऱ्या हातून मशिनान काडटा ताका कांयच वालोर ना. कित्याक तो कितलोय जाल्यार सात्विकता ती नासली तातूंत. कित्याक जे मनान जे पांयान जो घाणे हितून जे धाडून काडटा निरो पळय इतलो मस्त निरो हांगा आमकां पळोवंक मेळटा. हांवें खरें आतां निरो पिला इतलें जिवाक म्हजें बरें दिसना. तुमकांय सगळ्यांक सांगता की कोणी हे पळयता पळय निर्याचो जो स्वाद घेतले तुमी जाल्यार खरेंच जे पांयान नैसर्गीक तरेन काडटा तो पिवन पळया. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.